येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 5 जाण दुबावितां मदल्या चौगांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. ओमिक्रॉनची लागण जाल्ल्याचो आसलो दुबाव, पूण 5व्या प्रवाशाच्या रिपोर्टाचे रिटेस्टिंग. 3 रशियन आनी 2 जॉर्जियन आयिल्ले गोंयां. कोट्यांनी दुडू मोडून उबा रावला कोलवेचो स्वदेश दर्शन प्रकल्प, पूण मुळावे सुविधांच्यो जाल्यात भयो. सादो वॉटर प्युरिफायर लेगीत चलना. दुरुस्तीच्यो ना हालचाली. राणेन जीएमसीत भरला फकत 70चो लोक. दक्षता समितीन करची चौकशी, मागला आम आदमी पार्टीन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 5 जाण दुबावितां मदल्या चौगांक ओमिक्रॉनची लागण जाल्ल्याचो दुबाव आसलो, पूण त्याचो रिपोर्ट निगेटिव्ह येयला. 5व्या प्रवाशाक मात रिटेस्टिंगा खातीर धाडला. शिपिंग बोटी वयल्यान आयिल्ले 3 रशियन आनी 2 जॉर्जियन क्रू मेंबर गोंया आसतना कोविड-19 पॉझिटिव्ह दिसून आयले. तांचे ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचे नमुने पुण्याचे प्रयोगशाळेत जिनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर धाडून दिल्ले. कोविड-19च्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटाक लागून सगळीकडेन भिरांत पातळ्ळ्या. देखून चाचण्योय वाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मुरगांवच्या मतदारांक मतदान वळेरेंत दुरुस्त्यो आनी बदलांक लागून आफयल्ले, पूण सगळ्यांक एकाच वेळार आफयल्ल्यान रवींद्र भवनांत गचमुड्डी जाली. वेवस्थीत नियोजन जावंक नाशिल्ल्यान आयोजकांचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. येता ती विधानसभा वेंचणूक मतींत दवरून मतदान वळेरेंत नवीं नांवां घालप, काय नांवां काडप, काय ट्रान्स्फर करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ते खातीर मुरगांव मामलेदारान बायणाच्या रवींद्र भवनांत सगळ्यांक एकच वेळ दिल्लो, पूण नियोजन सारकें नाशिल्ल्यान गर्दी जाली आनी लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडले. दुसरे खेपे हो गोंधळ जाग्यार घालात, लोकांनी मागला. इलेक्शनाचे एनरोल करपाक जाय जाल्यार एक टायमींग दिल्लो आसा लोकांक. तशेंच डिलिशनाचो आयज 3 टायमींग दिल्लो आसा. ट्रान्सफराकूय 3 टायमींग दिल्लो आसा. लोक येतले तुमी पळोवंक शकता की लोक कितली गर्दी केल्लेली आसा. हे लोकांक लोकूय कन्फ्यूज आसा की खंय रावपाचें लायनीक. तांकां सारकें इन्स्ट्रक्शन दिवपी सुद्दां तो भायर कोणूच ना. सो हांव तर म्हणटा जे म्युनिसिपालिटीसून जे मामलेदारान जे ऑफिसान जे लोक आसा तेंच्यांनी मातशें गायड करपाक जाय आसलें तांकां. तांकां सारकें कन्फ्यूज आसा. एकूच दिसा टायम दिला म्हणून आनी कन्फ्यूज आसा लोक की कितें करपाचें काम म्हणून. तशेंच आतां कोवीड तुमकां खबर आसा कोवीड परत थर्ड वेव येवपाचो आसा. सो म्हाका दिसता की हे जे अरेंजमेंट आसा ते मातशें सारकें करूंक जाय आसलेलें. आनी एक रिस्पॉन्सिबल मामलेदाराचें ऑफिस म्हणून तरी एक सारकें हांव मागता की परत अशें हें करपाचें न्हू. सगळ्यांक सेपरेट टायमींग दिवन सगळे अरेंजमेंट सारकें करून आपोवपाचें. महेश नायक. आज रवींद्र भवनात आज डेलिगेशनाची नांवां काडल्या, कोणाची न्यू नांवां एडिशनल नांवां काडल्या, नवीं नांवां घेवपाची. आनी रवींद्र भवनात आज अशें जाल्ल्या परिस्थिती की लोक हांगा क्रावड जावपाक आसा आनी कोवीड सिच्युएशन थर्ड वेव येवपाची आसा. ह्या कारणान सगळ्यांक टायमींग जो दिल्लो आसा आज मामलेदारा ऑफिसासून सगळ्यांक एकच टायमींग दिल्लो आसा. जे डिलिटेशनाक कोण ऑब्जेक्ट केला तांकां, जी नवीं नांवां आसात तांकां सुद्दां 3चो टायमींग दिल्लो आसा. आनी आजून हांगा लोकांची गर्दी इतली पडल्या क्लियर जायना. लोक कामाचे सुद्दां हांगा येवन आपल्या कामाक वचपाचे हेचेर वाट पळयतात, पण आजून तेंची क्लियर जायना. तेन्ना ही अरेंजमेंट जी केला मामलेदार ती सेपरेट करपाक आसलेली. डिलिटेशनाची नांवां एक हेरींग दवरूंक जाय, एक डेट दवरपाक जाय आसलेली. तशें न्यू जी नांवां आसा तांकां एक डेट दवरूंक जाय आसलेली. त्या कारणान हांगा गर्दी जाल्लेली आसा. ही अरेंजमेंट जे ऑथॉरिटी आसा, जो मामलेदार आसा तेणी नेक्स्ट टायम हे करपाचें न्हू. मजगती गोंय विधानसभा 2022चे वेंचणुकेचे तयारेचो एक वांटो म्हण आल्तिनो पणजे एक कार्यशाळा घडोवन हाडली. हातूंत वेंचणुकेंतलो खर्च, देखरेख, कायदो आनी सुवेवस्था वेवस्थापना खातीर नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांक मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुणाल, पुलीस महानिरीक्षक आनी नोडल अधिकारी राजेश कुमार IGP हांणी मार्गदर्शन केलें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवेचे स्वदेश दर्शन येवजणे अंतर्गत दर्यादेगे वयल्या मुळाव्या सुविधांच्या नियोजनात आनी बांदकामात कोट्यांनी रुपयाची गुंतवणूक जाल्या. तरीकय मुळावे सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर स्थापन केल्ली यंत्रणा अकार्यक्षम आसा. हे सुवातेर बसयल्लो वॉटर प्युरिफायर लेगीत बंद पडला. तो सुरू करपा खातीर कसल्योच हालचाली दिसनात.
ह्या जाग्यार बसयल्ल्या प्युरिफायर सुरवेक सावन काम करिनात. ताका लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांची बरीच गैरसोय जावंक लागल्या. साबार कागाळी करूनय देखभाल वा दुरुस्तीचें काम हातींत घेतिल्लें ना. कोलवा आसात. ह्या कोलवा जे स्वदेश दर्शन नांवाचेर जे टुरिजम डिपार्टमेंटान आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात की येद व्हडलो जे पेड टॉयलेट जे बांदले कडेन आसात हे लोकां खातीर जे ट्युरिस्ट येतात जे भायले लोक येतात तेंचे खातीर हो बांदले आसा आनी स्वदेश दर्शनाच्या मार्फत हे बांदले टुरिजम डिपार्टमेंटान त्या बांदले ताका आतां इनॉग्रेशन केल्या 10 ते 15 दीस जाले कडेन आसात आनीक सेंटर टुरिजम मिनिस्टर हेजे मार्फत तें इनॉग्रेटय केल्लें. आज तुमकां ह्या स्वदेश दर्शन ह्या स्किमींतल्यान जे टॉयलेट बांदले ह्या टॉयलेटीचे जे वॉटर प्युरिफायर आसा ह्या वॉटर प्युरिफायरांतल्यान जें उदक येता तें उदक लोकांक मेळटा काय ना हें तुमी आज आमी दाखयता तुमकां. आनीक त्याच बरोबर हें जें वॉटर प्युरिफायर जो आसा हितूंतल्यान उदक कशें येता आनी कशें येयना हें आज आमी तुमकां दाखयतात. आमच्या फाटल्यान जो वॉटर प्युरिफायर आसा तो तुमी आज पळयात. हितूंतल्यान उदक म्हण तें येयना. जो लोकांलो पयसो आसा जो स्वदेश दर्शन म्हण तेजो जो पयसो आसा तो कसो वेस्ट जाता आनी वेस्ट सरकारान कसो केला ट्युरिजम डिपार्टमेंटान कसो केला तो आज तुमकां फाटल्यान पळयल्यार दिश्ट पडटा. कित्याक हो इनॉग्रेशन करून जालें खरें पूण हांगा हो रिपेर करपाक आजुनूय कोण येयलो ना. न्यू बसयल्यात आनी न्यू हेजी जें वॉटर प्युरिफायर जर पिड्ड्यार जाता जाल्यार हो पयसो लास्ट जनतेचो हो लोकांलो पयसो आनी लोकांलो पयसो जर अशें करून जर वेस्ट जालो जर उपयोग कितें. एक वटेन सरकार व्हडली व्हडली स्किमी काडटा तर ह्यो स्किमी कोणाक ह्यो आज तुमी पळयता ते ह्या प्युरिफायरा लाखान रुपया पडले कडेन आसा तो कित्याक चलना. फक्त असोच लोक आज ट्युरिस्ट आसा तांकां उदक मेळना. आज तुमी पळयलां उदक मेळना. कितें करपाचें लोकांनी. ह्या बिचार उदक खंय सोदूंक वचपाचें. खारी उदक पिवपाचें हें खंय तरी सरकारान आनीक जो टुरिजम मिनिस्टर आसा तेणी हांगा दखल घेवपाची गरज आसा. आनीक हो बेगीच्या बेगीन हो जो आसा हो रिपेर करून लोकांक उदक दिवचें. ह्या टाकयेंतलें उदक सुद्दां पळयलें जाल्यार भितर सावन काळी जावन आसा. ही केन्ना निवळ केल्ली ती सुद्दां खबर ना. ह्या 15 दिसांक पळया तुमी आतां हेजी दुर्दश कितें जाली ती. हेजे खातीर लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हो जो प्युरिफायर आसा तो रिपेर करचो. बंद नासल्यार रिपेर करचो. 9 जाल्यार 9 दिवचो. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. गोमेको आणि IPHBत कर्मचाऱ्यांचे भरतेवेल्यान व्हडलें सेटिंग चल्लां. 70तलो चड लोक भरला. घडये भलायकी मंत्र्याच्या मतदारसंघातले म्हणून हे घडलां आसत. ह्या प्रकरणाची दक्षता समितीन चवकशी करची आपत मागला. मजेची गजाल म्हटल्यार भाजपाचे कांय आमदार स्वता बांबोळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर गेल्ले तेन्नाच हो वाद जालो. पळयात. The tip of this job scam and the topmost layer of the job scam is Goa Medical College, Health Department आणि आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा at the core of this job scam. तुम्ही सकाळच्या न्यूज आयकला आसतलो जेन्ना हांवें सकाळी सांगलें की आज सांज मेरेन आमी एक जॉब स्कॅम एक्सपोज करतले म्हणून. खुद्द BJPचे आमदार गेले CMाक मेळपाक आनी सांगपाक की जॉब स्कॅम चल्ला म्हणून. गोवा मेडिकल कॉलेजाचें नांव बदलून सत्तरी मेडिकल कॉलेज करपाक जाय. आमचे कडेन वेगवेगळे पेपर आयल्या, वेगवेगळ्या थरांतल्यान पेपर्स आयल्यात, प्रूफ्स आयल्यात. एक LDCचें लिस्ट आसा GMCचें जातल्या थोड्या लोकांक ऑलरेडी अपॉयंटमेंट लेटर दिल्ली आसा जेन्ना ऑफिशियली ती आवट जावना. 105 लोकांचे हे लिस्ट आसा. फक्त 9 नांवां सत्तरी आनी साखळी मतदारसंघार भायर आसा. म्हणजे गोंयाच्या खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खंयच्याच भुरग्या भितर टॅलंट ना आनी तो सत्तरीन आनी साखळेन कुटून भरला अशें ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान दिसून येता. हातले सत्तरीचे 1-2-3 जे भुरगे आसात सहदेव, दीपेश हांकां ऑलरेडी विदावट एनी प्रोसिजर बींग फॉलोड अपॉयंटमेंट ऑलरेडी GMCन केल्लो आसा.
हो आसा प्रूफ. आता चौकशी तुम्ही करात की 105तले 96 लोक 70तले कशे, आनी तुमकांच घरचो आरेळ मेळिल्लो आसा तो तुमच्या MLA कडल्यान. जॉबाचें वांटप चल्लां, मॅरीट हॅज नो प्लेस, जॉब सेल इज ऑन. आनी आज जर तुमी पळयत हे जे 3 MLA गेल्ले म्हणटा पळय मागपाक जॉबां आमकांय दिवची आनी कंप्लेन केल्या म्हणून, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस बीग स्कॅम, बिकॉज ते म्हणटा की ताका दिले जाल्यार आमकांय दियात. सो देर इज नो स्कोप अँड होप फॉर टॅलंट अँड मॅरिट्स फॉर youngsters of Goa. IPHB pharmacist results, these are the results which are there. फटिंगपणां कशी आसतली ती पळयात. नंबर्स, marks, some have got very high marks and few have got very high marks, आणि नावां आनी तांचे पत्ते एड्रेस कांयच ना, which gives a large scale scope for corruption, and it is absolutely corrupt. हे आसा IPHB staff nurse, IPHB recreational therapist, IPHB MTS, food safety officers. Scam, scam, scam. Now they are giving appointment letter for temporary basis. It's all फटिंगपणा. ही जॉबां as soon as elections are over they will lapse because the procedure has not been followed, and if it is challenged before the court, this job scam will, the jobs entirely, the process will be quashed because कसलोच procedure legally follow केल्लो ना. Entirely it's a big scam. आम आदमी पार्टीच्या अमित पालयेकारान लेगीत ह्या विशयाचेर उलोवप केले. तो म्हणटा ह्या प्रकरणात व्हडलो घोटाळो चालू आसा. ही ऑर्डर येतली डायरेक्टर एडमिन गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान. तशेंच IPHBन स्कॅम चालू आसा. जो GMCचो डीन आसा, आज GPSCन जेन्ना रिकमेंड 3 नांवां केला, तातल्यान एक्झिस्टींग एडॉक जे चार्ज आसा जांचे कडेन डॉक्टर बांदेकर, ते 3rd पोजिशनार आसतनाय, हे रिकमेंड केला आसतनाय सरकार हाजेर कांयच स्टेप घेना. जाचें नांव टॉपमोस्ट आसा लिस्टान, ताजो अजून अपॉयंटमेंट जायना. आनी हे फक्त इतल्या खातीरूच चल्लां की जो स्कॅम कोविडांतल्यान सुरू जाल्लो तो आज जॉबां पर्यंत पावला. हे आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा. आमी हाजे विशीं फाल्यां थ्रू प्रॉपर चॅनल कंप्लेंट करतले विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन. लास्ट टायम CM सरान जेन्ना 100तले 100 मार्क पडिल्ले तेन्ना सांगिल्लें आमकां प्रूफ दियात म्हणून. जेन्ना प्रूफ तुमच्या आंगणान आसतना लोकांनी तुमकां प्रूफ दिवचो पडटा जाल्यार तो प्रूफ आमी तुमकां फाल्यां दिवपाक लागतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कायद्याच्या मार्गान जातीयवाद ना जायना, तातूंत लोकां मदीं आनीक फूट पडटा. जातीयवाद ना करपा खातीर साहित्यिकांनी फुडाकार घेवन ते नदरेन बरोवप करचें, बाबू आजगांवकारान साहित्यिकां कडेन मागलां. शेनवारा इब्राहिमपूर पेडण्या वाठारात 3रे साहित्य संमेलन जाले. छत्रपती शाहू प्रतिष्ठान, नवचेतना युवक संघ, फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान हे संमेलन घडोवन हाडले. परिसंवाद, कला आविष्कार आणि कवी संमेलन संमेलनाचे आकर्षण असले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटना भितर रायट आसा, कायदो आसा. आमच्यार तेजेर एक्शन घेवपाक जाता, तेका भितर उडोवपाक जाता, पण हेजे वयल्यान जातीवाद नस जावूं शकता काय म्हणून आज हांव ह्या व्यासपीठाचेर कित्याक उलयतां की आज हें साहित्य संमेलन आनी साहित्यां कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आहा, हें बरयात. ह्यो जातीवादी नस जातल्या जाल्यार तुमचो उपयोग जातलो. ह्या कायद्याचो न्ही, कायद्यान भितर उडयल्या जातीवाद नस जावं आनी राग येतलो, आनी चड तिडक काडटले. आमकां प्रेमान जिखपाक जाय. सगळ्यांक प्रेमान हें गोंय फुडें व्हरपाक जाय. प्रेमान आमकां जातीवाद नस करपाक जाय.
आलाच आमी फुडें वचूं शकता. अरे कोणाक जाय हें रिजर्वेशन, हें पयलीं करात. हें करनात जाल्यार हें जायच आमकां घटने प्रमाणे आसा तें. आमी कोणाकूच ओगी रावचे नात. आज आमचेर अन्याय जालो जाल्यार आमच्याच लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय न्याय मेळपाक. दुसरो कोण येता? दुसरो कोणेन आमकां आजून पासून सपोर्ट केला? बाबू आसगांवकाराक मुखार वचपाक जाय जाल्यार बाबू आसगांवकारूच फुडें वचपाक जाय लोकांचे सपोर्ट घेवन आनी लोकांचो साथ घेवन. ह्या मतदारसंघान म्हाका साथ दिलो आनी म्हाका साथ दिलो. आज हांव आमदारांतल्यान डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो. आमचेर सगळ्यांची नजर आसता. बाबू आसगांवकार असेंब्लीन कितें उलयता, बाबू आसगांवकार डेव्हलप कितें करता, बाबू आसगांवकारा कडेन जी खातीं आसा तेजे भितर न्याय दिला काय ना. कारण आमी एक मिस्टेक समज केली जाल्यार अख्ख्या गोंया भितर आमकां काबार करपाक खूब लोक आसा. आमी फेस करपाक जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. येता त्या सप्तकात पावस झडपाची शक्यताय ना. 14 तारखेमेरेन राज्यात सुकेंच हवामान उरतलें, हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 3-4 दिसात चडावत वा उण्या तापमानातय बदल जावचो ना. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडले 2 दीस दनपारां वा सांज वेळार कांय कडेन मळबात कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. फाल्यां फांतोडेर प्रवास करप्यांक मात कांय कडेन दाट दवाचो सामनो करचो पडूं येता. राज्या खातीर सद्याक तरी खाशेल्या हवामान बदलाची सद्या तरी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळयो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.